आमदार क्लू सिल्वान वेळी मतदारसंघातल्या सरपंच आणि पंच वांगड्यांसहित शुक्रारा घेतिल्ले पत्रकार परिषदेत रोमी कोंकणी लिपीक आपलो तेंको जाहीर केला। तसेच रोमी लिपी संबंधी भेदभाव केल्याचो आरोप आमदार सिल्वान केला। देवनागरी लिपी प्रमाण रोमी लिपीकूय समान दर्जो मेळचो अशी मागणी वेळीचो आमदार क्लू सिल्वान केल्या। दुसरे वटेन ग्लोबल कोंकणी फोरमाची कदेल जाय व रोमी लिपी जाय हे मोहिमेन नेट धरतना दिसून येता। पळयात आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सोपे ग्रामसभान रेजोल्यूशन केले तेन्ना हांवें म्हजें स्टँड क्लियर केलें। जेन्ना असेंब्ली मान्सून सेशन चलता तेन्ना हांवें रेजोल्यूशन घातलें असेंब्लीक की रोमी स्क्रिप्टीक इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय, पूण ते तेन्ना तेमी येवंक ना। पूण हांवें डिस्कशन केलें ऑफिशियल लँग्वेज जेन्ना डिमांड चलता तेन्ना हांवें म्हगे स्टँड क्लियर सांगलेलो। आनी आयज आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे आमचे बरे आयले स्टँड क्लियर। पयलेंय सांगलां आनी आयजूय सांगता म्हजें स्टँड रोमी स्क्रिप्टीक तशेंच इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय। तेका लागून आज हें प्रेस कॉन्फरन्स हाडलो आनी आमचे सांगले सगळे आमचे सरपंच आहेत पंच आहेत आनी तेंय सगळ्यांक घेतलेलें आहा। सो आज आमी एक लेटर केल्ली आहा ती हांव आयज आमचे कमिशनर फॉर लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीक सबमीट केल्ली आहा। तेच भाशेन हांव आमचे फोरमाकूय दिवपाक सोदता आज कित्याक म्हजें स्टँड क्लियर करपाक। आज आमी गोंयकार आनी चोवपाक गेल्यार आज डेमोग्राफीक पॅटर्न आज चेंज जायत आहा गोंयांत आनी गोंयकार तर आज अंडरस्टँड जायना ही हें गोंयकारांनी भावना जी रोमी स्क्रिप्ट आहा ताका इक्वल स्टेटस दिस म्हणून जाल्यार कोण अंडरस्टँड जातले। सो आमची मागणी ऑन बिहाफ ऑफ आवर विलेज पंचायत जीटीडी जोसुआ आम्ही ग्रामसभा रेजोल्यूशन मांडिला आणि we have support it to give equal status to Romi script alongside with Devanagari. So हे गव्हर्नमेंटान आयकोचे आमची स्क्रिप्ट सांबाळपाची गरज आसा, ना जाल्यार ही आमची स्क्रिप्ट सवकास मरून वयतली आनी तोच तांचो प्लान। देवनागरी लोबीचो प्लान वॉज they want their script to survive and they want to choke Romi so that it eventually dies. जशें बाब वेंकटेन सांगला, it is necessary that all of us fight for this issue. आयज आमी इंचान नासतना म्हजी शाबासकी बाब क्रुजाक कित्याक आमी इंचान नासतना तो जावन आसा पयलो एमएलए जे आमकां ही कमिशनराक हातीर दिल्या आनी असलेच एमएलए आमकां आमच्या गोंयांत जाय जे सांगो नासतना लोकांची मागणी तेणे लोकांचो आवाज जो ग्रामसभेन उठवलो तो आयकलो। आमची ऑलरेडी शॉर्ट आहा कातरलेली आहा की आमी म्हणटा इक्वल करूया देवनागरी बराबर। वी आर आस्किंग टू इनक्रीज द लेंथ ऑफ द रोमी लिपी स्क्रिप्ट एज मच एज द देवनागरी, सो देर विल बी जस्टिस फॉर द कोंकणी इन जनरल। सो म्हाकाय समजना हे हुयसान येता that देवनागरी पीपल हॅव अ प्रॉब्लम। ते प्रॉब्लम आसपाकूच जायना आनी आमी सगळे गोंयकारूच हेच गोंयचे भुमीचे जालोले तुमी सगळे आमी जाल्यार आमकां एक डेफिनेटली कोणूय हेचेर ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार दीस पीपल आर अगेन्स्ट कोंकणी। कितें एड केलें जाय हितून ते आनी व्हडले जात न्हय। सो रोमी लिपी एड केलें जाय हितून कोंकणी विल फ्लरिश मोर।